Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक पांटो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी दुदाचें तारण जातोलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतलीं. सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनीक केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या सर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या घराण्याचे संस्थीक जंय ताणें तिका सांपडायलोली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतोरचें. आमचो जबाब चडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब चडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरिबांक, आधार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. जोलदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब चडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव थोर जावं. तो एकलोच करता विस्मिता. ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन भरो आख्खो संवसार. जबाब चडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. इस्रायल घराण्यांचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइसेसाक तुवें समूर्त दिली. तुजो हात विस्तारून आमची चडवण करूंक ये. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें केलें.
कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, तुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीण कुशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसप्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतले सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीण कशी तिका सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. माथ्यू 1 वळ 19. नियाळाक आधार. हात पांय जोडून दिसाची रात करून एक ओस्तोरी कुटुंबाची सेवा करता. सगळ्यांवन पयलीं उठता आनी निमाणी न्हिदोंक येता. तिचें जिवीत त्यागाचें जाता. ओस्तोरी उंच पांवड्यार पावल्या. दोतोर, इंजिनियर, पायलट आदीं जावन आपले कुटुंबाचें आनी देशाचें नांव वयर काडलां. पूण तिका शाबासकेचें उतर दिवचे बदलेक तिचो मान तोकला घातलेलो आमी पळयता. टिश्यू पेपर जाल्ल्या परी यूज अँड थ्रो करून वस्तुरियांचें नांव उबयतात. जायते पावटी वस्तुरियांचें नांव वस्तुरीच पिड्यार करतात. चिंतिनासतना आपुणूय एक वस्तुरी म्हूण. पयल्या वाचपान सर्वेस्पर म्हणटा, पळय हांव दाविदाक एक प्रमाणीक पांटो उत्पन्न करतलो. अशें म्हणून जेजूच्या येण्याची खबर सांगून ताच्या नितीवंतपणाचो आनी दयाळायेचो उगडास करता. शुभ वर्तमानान भाग्यवंत जुसे देवदूताक कसलोच प्रश्न करिनासतना देवाची खुशी मांदूर घेवन आंकवार मारयेक आपली पोतीण करून घेता. इवे वरवीं पातोक भितर सरलें आनी आंकवार मारये वरवीं सर्गेचें दार उक्तें जालें. तर वस्तुरयेक मान रेस्पेत घेवन मारयेचो रूपकार तांच्यात पळोवंक वावरुया. सर्गेच्या बापा, चुकलोल्या वस्तुर्या नव्यान भरवासो दिवंक वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.